सगळे गोंयकाराक एक व्हडले खुशालकायेचो दीस, कित्याक आयज सुप्रीम कोर्टान तुमी जाण आसतले सगळ्यो मायनींग लिज्यो इलिगल म्हूण बंद केल्या आनी 15-16 मार्चा सावन मायनींग गोंयांत बंद जातलें. हे जावपा खातीर जायते गांवचे लोक मायनींग एरियांतले काम करून तांणी हें सगळें जावपाक करून हाडलां. आनी एक्चुली जेन्ना हायकोर्टान ऑगस्ट 2014 सगळ्यो लिज्यो परत चालू करपाचे ऑर्डर पास केलें, ताजे उपरांत जानेवारीन आमचे सगळे गांवचे लोकांनी ठरयलें की आमी कोर्टान वचूंक जाय. आनी 4 पेटिशनराक धरून हांव तातूंत एक आशिल्लो आनी बाकी 3 जाण, एक शिरगांवचो दिनानाथ गांवकार, रामा वेळीप कोळमातलो आनी तुळशीदास वेळीप कावरेचो, आमी सगळ्यांनी मेळून हें पेटिशन घातलें. आनी पेटिशन घालतकीर रोखडेच सुप्रीम कोर्टान हालपा लागले, सगळे हियरींग जावपा लागल्यो आनी आयज आमकां हें जजमेंट मेळ्ळां. आमी ही प्रेस कॉन्फरन्स 2 खातीर घेतात, 2 रिजन्स आसात. एक म्हणटा तें ऑफकोर्स आमचे एक खुशालकाय, पूण दुसरे चड गरजेचे मायनींग एरियांत जे लोक रावतात तांचे फुडार, तांचो फ्युचर हो आनी सबंद गोंयचो फ्युचर हो एक व्हडलो प्रश्न आमचे मुखार आसा. आमकां आमचे सरकारा कडेन डिमांड आसा की हो एक देवान आमकां जी एक आमकां ऑपॉर्च्युनिटी दिल्या फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ गोवा, ही ऑपॉर्च्युनिटी आमी हातांतल्यान सोडूंक जायना. पयली गजाल म्हणल्यार जे मायनींग जे कंपनीजान 35,000 कोटी शाह कमिशनान जशें सांगिल्लें, जे गोंयचे व्हेल्यात ते परत हाडूंक जाय. आनी जो पयसो मेळटा तो मायनींग एरियांत लोकांचे थंयचे खरें सोशल आनी इकॉनॉमीक डेवलपमेंटात घालूंक जाय. जर आमच्या फ्युचर जनरेशनाच्या अगेन्स्ट जर कितें करतले न्ही जाल्यार अशेंच तरेन आमची ही टीम मायनींग एफेक्टेड लोक सदांच झगडपाक तयार आसता. आमी डेफिनेटली पार्टी एक नेसेसरी एंड प्रॉपर पार्टी म्हूण आसतले एज रिप्रेझेंटेटिव्ह ऑफ द पीपल लोक आसता, आमी इंटरव्यून जाता ना. बट पळय, इतले जजमेंट सुप्रीम कोर्टान जजमेंट दिवन सुद्दां जर सरकार समज जर एक रिव्यू पेटिशन घालपाक सोदता जाल्यार हाजेर तुमकां सगळ्यांक कळपाक जाय की सरकाराचो इंट्रस्ट खंयचे वटच्यान आसा. सो तांकां खंय तरी परत मायनींग लॉबीक खंय तरी परत मुखार हाडून तांकांच फायदो करून दिवपाक जाय, आमचे कोणी सपोवपाक जाय. सो जर ते रिव्यू पेटिशन घालता जाल्यार आमी ऑलरेडी पार्टी आसा, आमची जे आसा पळय ऑलरेडी पार्टी आसा. सो वी वील रिप्रेझेंट फॉर द गूड. खुबश्यो मायनींग अशें आसा की ज्यो बिलो द वॉटर टेबल तेंचें ऑपरेशन चालू आसा. सो म्हाका दिसता आयची दिसाक समज जर सरकारान जर मायनींग क्लोजर प्लॅन सुद्दां जर कांय मायनीचो समज जर सुरवात केली न्ही करपाक, जाल्यार म्हाका दिसता फुडली 5 ते 6 वर्सां तरी तांकां ऑब्वियसली काम मेळटलें. कित्याक जे रिजेक्शन काडलेलें आसा तें परत रिडंपिंग करपाची गरज आसा. आनी ऑलरेडी हो मायनींग क्लोजरचो प्लॅन आसा तो प्रत्येक IBMन ऑलरेडी एप्रूव केल्लो आसा. सो म्हाका दिसता की सरकारान ज्यो रिस्टोरेशनाचो विचार करचो आनी तातूंतल्यान एम्प्लॉयमेंट जनरेशन